आमी डायबेटीक लोकांचे जेन्ना पांयाक जाल्ले घावे पळयता, पांयाक जावं हाताचे, चडशे पांयाचे असतात. डायबेटीक फूट अल्सर्स वॉट एवर यू कॉल इट. ह्या लोकांचे ड्रेसिंग खूब दीस करचें पडटा किंवा ते बेगीन हिलय जायना. केन्ना केन्ना इट जस्ट रिमेन्स लायक दॅट एंड एग्रिवेट, देन दे हॅव टू गो फॉर एम्प्युटेशन. सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस सब्जेक्ट? सो डायबेटीक फूट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स. यू कॅन इलॅबोरेटली सांगू शकता आमकां, म्हणजे कारण सगळ्यांकूच कळूं नये म्हणून. सो पयलीं आमी समजुया डायबिटीज जेन्ना मनशाक जाता तेन्ना ताका जाता कितें. सो डायबिटीज जाल्ले आनी डायबिटीज तुका जर मनशाक जालें आनी तें खूब तेंप उरलें की देर आर 2 प्रॉब्लम्स वीच द पेशंट फेस. एक डायबेटीक वॅस्क्युलोपॅथी, दुसरें डायबेटीक न्युरोपॅथी. वॅस्क्युलोपॅथी म्हणजे कितें, पांयाच्यो ज्यो शिरो आसता डायबेटीक मनशाच्यो, त्यो शिरो हळू करून दाटूंक लागता आनी भितरल्यान रक्त पुरवठा कमी जाता. सो पांयाक आतां रक्त इतलें पावता जितलें जिते रावपाक बरें आसा, पण मातशी जर चड गरज पडली जाल्यार त्रास जातलो. तशेंच न्युरोपॅथी म्हणजे कितें, नर्व जावंक जाल्लें दुयेंस. आतां नर्वाचें काम 2 आसता. एक म्हणल्यार आमचो हात हांवें हांगा लायलो जाल्यार हाताचें सेन्सेशन मेंदूक म्हणजे सांगपी कोण, आमचे नर्व्स. ते हळू आमच्या फातींतल्यान कण्यातल्यान वचून मेंदूक जॉयन जाल्ले आसता आनी कळटा आमकां की हातीक हांगासर टच जालो. कितें तोपलें आमकां नर्वाच्या द्वारे कळटा. नर्वाचें दुसरें काम कितें, केन्नाय आमची शरिरान मसल्स आसा ते मसल्सांक सिग्नल धाडपाचें ब्रेना कडल्यान की बाबा तूं आतां चलपाचें, तूं पांय असो हालय, पांय फुडें वच. हें सगळें करपाचें काम नर्व्स करता. डायबिटीज जाल्ल्या मनशान आतां न्युरोपॅथी वॅस्क्युलोपॅथी जाली. सो न्युरोपॅथी जाल्ल्या कारणान आमचे फूट पांय आसा, पावल अशें आसा न्ही, इट इज गॉट अ फूट आर्च. हो आर्च जो आसता दॅट इज मेंटेन्ड बाय द मसल्स इन द फूट. पांयाच्या भितर आमच्या पावलान मसल्स आसता, ती आर्च धरता अशें. न्युरोपॅथी जाल्ल्या कारणान मसल्सांक सिग्नल पावना, हळू करून मसल्स ती वीक जाता आनी पांय स्प्रेड जावपाक लागता. आतां पांय स्प्रेड जालो म्हणजे कितें, जे जागे जांकां वजन घेवपाची संवय ना ते जागे आतां जमनीक लागपाक लागता, घासपाक लागता आनी तांकां घावे बेगीन जाता. तशेंच कितें जर पांयांक तोपलें हांगासर जाल्यार तोपलेलें समजना, कित्याक न्युरोपॅथी जाल्ली आसा, नर्व्स काम करना, सिग्नल वचना ब्रेनाक. सो आतां हें जें मुरता भितर तें आनीक भितर घुसता, आनीक भितर वता आनी हाचें इन्फेक्शन जावपाक लागता. आतां इन्फेक्शना कडल्यान जर आमकां पांयाक वाचोवपाक जाय जाल्यार थंय बरो रक्त पुरवठा जाय, सो दॅट आमी तो रक्तान थंय न्युट्रियंट्स वचून ते इन्फेक्शन कंट्रोल करतली. पण रगतूय कमी जाल्लें आसा बिकॉज पेशंट हॅज डायबेटीक वॅस्क्युलोपॅथी. सो हे तिनूय जाल्ल्या कारणान ते घावे जे आसा ते बेगीन स्प्रेड जाता, बेगीन व्हडले जाता आनी केन्ना केन्ना घावे साफ करपाक मागीर ऑपरेशन करून घावो साफ करचो पडटा. केन्ना केन्ना पांयाची बोटां, केन्ना केन्ना पावल कापचें पडटा, केन्ना केन्ना फूल पांय सुद्दां कापचो पडटा. आतां हें सगळें जर जावंक जायना जाल्यार पांयाचें सगळ्यांक समजलें की आमचें वजन जें पडटा तें सारकें पडपाक जाय. हांगासर प्लास्टीक सर्जरीचो रोल येता की वी डू सम आमी अशे थोड्यो सर्जरीज करता ज्या प्रमाणे पांयाचेर जशें पावलाचेर वजन जशें पडटा आमचें, वी ट्राय टू मेंटेन इट इन द नॉर्मल पोजिशन इन सच अ वे दॅट जे जाग्यांचेर वजन पडूंक जायना थंय वजन पडना, पडपा जाय थंय पडटा आनी पेशंट हॅज अ व्हेरी लेस चान्स ऑफ फॉर्मिंग न्यू अल्सर्स.